सुवात कित्याक आमगे रोयताय न्ही तू सुवात आमगेली अशें म्हण मागीर तो सांगपा लागलो म्हणजे आपणागे येवपा जाय कोण मॅनेजर येवपा जाय तेका उलय मागीर तेका उलयल्यार तो सांगपा लागलो म्हणजे तुमगे 75 स्क्वेअर मिटर गेल्या हिंगा पेपर बी हाड तेणे 75 स्क्वेअर मिटर गेल्या मागीर तेणे आमकां 3 सोमते 6 लाख केल्ले 3 लाख आमचे नांवाचे ना ते म्हणजे कुमदार 3 लाख तेका गेले आनी 3 लाख आमकां दिले तेणे आतां कितें त्रास जाता तुमकां आतां आमकां त्रास जाता उदो आमगे सारकें वचना शेतांतल्यान तेणे उदो वचपाक अशें होलमान दिल्याय होल्स मारल्याय बुराक मारल्याय पूण ते सकयल मारपाचे तेणे वयर मारल्याय ते बुराक आनी तेका लागून आमगे सगळें उदो थिंग उरता वयल्या सगळें उदो येता आनी सगळें थिंग वता आनी आमगे शेत सारकें जायना ते सायडीन पेड्यार जाता आमगे शेत आनी उदो बेगीन वचना आमगेलें आतां तुमकां कितें जाय हांगा आतां आमकां तेणे कोला ट्रक्स येता म्हूण सांगिल्लें ना म्हणटोरी हाले आमगे शेत पेड्यार जातलें कोल येयलें म्हणटोरी दुसरें म्हळ्यार आमगे हें गोर हिंगा आमगे हिंगा आहा तेंकोन आहा आमगे थिंग 14 स्क्वेअर मिटर गेल्या म्हणटोरी हाले आमकां बाय आहा उदका त्रास जातले आमगे भुरग्यांक त्रास जातले म्हणटोरी आमकां तेंकोन कोल नाका डबल ट्रॅक नाका आनी चोय फुडें डबल ट्रॅक्स नाका हय आनी आमकां जाय जाल्यार आमी तुमगे पयशे दिको पोतून दिता आमगे सुवात आस्ते सारकोऱ्यान दिये आस्ते सारकोऱ्यान दिये आमी पयशे दिताय पोतून काल जेन्ना हांवें गेल्लो हांवें तेम कडेन विचारलें बाबा तुमगे परमिशन खंय आनी ते प्रमाणे तेमी सांगिल्लें आमचे कडेन परमिशन नाय आमी आज घेवन येताय म्हणलो आज हांवें मिटींग दवरली आनी मिटींग प्रमाणे हांवें कलेक्टराक सांगिल्लें तूं यो म्हूण कलेक्टर म्हणलो हांवें गॉट व्हिडिओ कॉन्फरन्स विथ द प्रायम मिनिस्टर आपूण ऑफिसराक धाडलो सो अकॉर्डिंगली ही सेंड दिस लेडी हू इज अ IAS officer. And after discussion, she showed that everybody is paid except 1 or 2, 3 crores. But I said whether they are paid or not, because that was the issue yesterday raised in the Panchayat. Whether they are paid or not, there are 3 issues. Issue number 1 is they have not taken permission of the local self-government, and that is Panchayat. Number 2, I said there is an agitation and this work has to stop. So she has taken a decision and she told the railways to stop the work immediately till further decision is taken. And I'm happy that it ended very well without any law and order going out of the hands. I've also told her don't send police force. It gives a wrong message. We are in a democracy. Don't try to file the cases because that is not a popular government which wants to rule through the dictatorial tendencies. Withdraw all the cases, have a dialogue with the people and settle the issue. Under any circumstances, coal will not be allowed in the state of Goa, at least as far as I am concerned. Any assurance given that they will obtain permission from the Panchayat? That's what I have told her, no? So she will going to have a meeting with everybody and she will come back. Till then, no work will be. That is what she has assured to me.